आमचे संगीत तू आसा सुखान दुखान तू संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससा आमकां दिवन तुजी ससा आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखान तू संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससा आमकां दिवन तुजी ससा बेंबीरान तें आमकां दोस्ताना बैरान आमकां तूं मोरताय जेसू बेंबीरान तें आमकां दोस्ताना बैरान आमकां तूं मोरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू सांगात म्हणून आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखान तू संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससा आमकां दिवन तुजी ससा गंदे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं मोरताय जेसू गंदे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं मोरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसून पुरपा तूं दिताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसून पुरपा तूं दिताय जेसू आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखान तू संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससा आमकां दिवन तुजी ससा जेसू दिवन तुजी ससा आमकां दिवन तुजी ससा मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या संजेच्या वेळार परत ह्या पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेसू मुखार आमी आसा जावं आमी हांगासर जावं आमच्या घरांनी गांवांत तशें परगांवांत ह्या आराधनांत वांटेली जावन आसा तुमकां सोमेस्तांक सोमिया जेसूच्या नांवान ह्या आराधनांत वांटेली जावंक हांव बरो येवकार मागतां मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेसू ह्या पवित्र सक्रामेंतान खरोच आजार आसा एक घडी बरो आमच्या मुखार आजार आसच्या ह्या सक्रामेंतांतल्या जेसूक आमी पळोवया आमच्या दोळ्यांक केवळ तो उंडो दिसता तरी त्या उंड्यांत लिपोवन आसा तो सोमी जेसू क्रिस्त जिवो देव आनी त्या देखून एक घडी बरो भावार्थाचे दोळे उक्ते करया भावार्थाच्या दोळ्यांनी त्या जेसूक आमी पळोवया त्या जेसू मुखार आमी सरपडल्या वाचता आमकांत त्या जेसूक समर्पण करया ताचें हजरपण बघताना आमकांच ताच्या हातांत आमी भेटोवन दिवया मोगळा जेसू
या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं कोरोसो आजार आसाय तुजें दर्शन परत आनी परत आमकां दिवंक तूं कशी व्हरताय आनी त्या देखून ह्या साक्रामेंतांत तूं रावलाय। ह्या घडये आमी तुका अर्घ दिता, आमी तुका आराधन करता, आमी तुका नमन करता, आमी तुका स्तुती करता। जेसू गेत्सेमनी मोळ्यांत त्या बापा उजेर तुई धरणीर सरपडलोय, तुज्या काळजांत खंत बेजाराय कश्ट दूख आनी प्रत्येक जावन ते कुर्साचे मरण तुज्या मुखार आसलें हे आटे विटे भोगता आसतना बापा मुखार सरपडलोय, तुकात बापाक समर्पण केलें। प्रत्येक जावन तुजे कश्ट दूख बेजाराय ते आटे विटे बापाक समर्पण तुवें केलें। जेजू आज आमी तुजे मुखार सरपडल्या, आमी घेवन आयल्या वा घेवन तुजे मुखार आसा। आमचे कश्ट दूख बेजाराय सुख संतोष आमचे समस्ये आमचे दुर्बळकाय हे सगळें तुज्या पांयां तळा समर्पण करूंक आमी आसा। मोगळा जेजू तूं आमचो मोग करताय, तूं आमचे संगता आसाय हें आमी भावार्थान मानून घेता। सुमया जेजू आमकां सोदून घे, तुज्या कृपेन आमकां बर, तुज्या सक्तेन आमकां बळवंत कर। आमचे संगी राव जेजू, आमचे संगी राव जेजू हर एक घडी आनी जिवीत तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणे तूं सुद्दां जिवीत आमी बऱ्यान चलोवन व्हरूंक आमचे संगी तूं पळयन कर जेजू। आमचे संगी राव जेजू, तुका जावं आराधन, तुका जावं मान आनी वगळाम, तुका जावं स्तुती, तुका जावं सक्कड वैभव आतां आनी सदां सर्वदा आमीन। मोगाळ भवन आनी भयणीनो, कश्ट दूख पिडाशिडा समस्ये आमच्या मनशा जिविताचो एक वांटो आनी ह्या संवसारांत खंयच्याय एका व्यक्ती लागीं आमी उलयल्या जाल्यार कोणायकी एक आनी एक नातलो वा कश्ट दूख बेजाराय पिडाशिडा समस्ये सोलवनी वा सोडून जिवितांत घडनातलो कोणी व्यक्ती आमकां मेळचो ना, कित्याक हें सगळें आमच्या जिविताचो वांटो। पूण एक आमच्या मुखार सवाल आसा, आमच्या जिवितांत हें पुरो उदेताना आमचो भावार्थ कितलो गूण आसा, आमची पातयेनी कितली घट आसा, आमी जेजू सांगता आसावंक गी हें आमी आमकांत आज आमी विचारूंक जाय। मोगाळ भवन आनी भयणीनो, माथेव वाचोवांचेल अध्याय 8 वाक्य 20 वा 20 आनी 2 आमी वाचताना जेजू त्या दोनीचेर सिसा सांगता पयनकन आसुल्लो आनी जेजू त्या दोनीचेर न्हिदुल्लो आनी सीस त्या दोनींत जेजू संगी पयनकन आसतना दर्यांत वारें वादळ उठलें आनी वारें वादळ उठलें आनी थंयसर उदक उसांबळ जालें, त्या दोनीक मारूंक लागलें आनी दोन ती एकामेकान हालोवंक लागली, बुडोवंक लागता त्या स्थितीक पावली आनी तो सीस जेजूक जागयतात, बोबो मारतात, आमचे खबरेक तूं नाही मो, आमी बुडता, आमी मोरता। आनी जेजून तांकां म्हणलें उण्या भावार्थाचें न्हू, कित्याक तुमी दुबावल्यात। आनी जेजू उठता, वाऱ्या वादळाक थंड करता, चुप रावंक सांगता म्हणयेत आनी तो त्या सिसांनी म्हणली ती उतरां वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फर्मायता आनी ती ताका काल जातात। वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फर्मायता आनी ती ताका काल जातात। मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजू तांचे सांगता आसुल्लो त्या दोनीर, पूण त्या जेजू विशयान तांकां पडोवन वचनातलें, जेजू विशय घेवन आसुल्लो। पूण केन्ना तांच्या जिवितांत थंयसर वारें वादळ उठलें आनी तो ते भियेले, कांगाल जाले आनी तक्षणांत तांणी जेजूक उलो मारलो आनी जेजूक ते लागीं आयले आनी जेजून वारें वादळ थंड केलें। मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमच्या मुखार तसो जेजू आसा। वारें वादळ थंड गेल्लो, दर्याक चुप रावंक सांगुल्लो, तसो जेजू आमचे मुखार आमचे सांगाता तो आसा। तो हर एक दीस हर एक घडी आमच्या सांगात आसा, तातूंत कांय उणें पडना। पूण हांव आनी तूं
ताचे आजारपण आमच्या जिवितांत कितलें ओळखून घेता ताचे आजारपण आमच्या जिवितांत कितलें भोगता तें गरजेचें. तवळ मात्र आमच्या जिवितांतले वारे वादळ थंड जाता. आमच्या जिवितांत आमकां शाबीत तरान फुडें वचोंक समकोंक आमकां चली जाता आनी त्या देखून आमी ताका लागीं येयचें. आनी कश्ट प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत उदेवचे ते कश्ट दूख बेजाराई समस्या सोलवणी आमकां ताका लागीं हाडटात. जिवीत समावेत आसतना मुस्तपणी आमी ताका विसार पडटा पूण जिवितांत उबारतकड वा सोडून करतना ताचो उडास आमकां येता. आमी त्या जेजूक उलो मारता, त्या जेजूक आमी लागीं सरता. त्या कोडकारान म्हणली उतरां जेजूक तुका खुशी आसा तर म्हाका नितळ कर येत. तुका खुशी आसा तर आनी जेजू म्हणटा म्हाका खुशी आसा. आज आमच्याय जिवितांत हर एक घडी वारें वादळ उरतना आमी उलो मारतना जेजूक तें थंड करूंक शांत करूंक ताका मौन आसा, ताका खुशी आसा. पूण आमी ताका लागीं येयचें, ताचे सांगात आमी रावचें, ताचे लागीं आमी मागोवंक जाय. तर मोगाळ बाबन आनी भयणीनो एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. एक घडीभर ताचे हजारपण आमी बगया. आमचे सांगात तो आसा, आमचे समकर तो आसा. आज तुजें नांव कान म्हजें नांव कान म्हणटा म्हाका खुशी आसा तुका बरो करूंक, म्हाका खुशी आसा तुजें वारें वादळ थंड करूंक, म्हाका खुशी आसा तुजें संगी पयन करूंक. ताका खुशी आसा पूण म्हाका खुशी आसा की ताका लागीं येवंक, म्हाका खुशी आसा की ताचे सांगात रावोंक. वा हांव देव वा वस्तूच देव वा म्हजे बरे आसचे मनीस तर म्हाका देव जाल्यात गे. एक घडी बरो आमकांत त्या सोम्याच्या पांयां आमी समर्पण करया. मोगाच्या भावा आनी भयणी ताचे विणे आमकां जिवीत ना. आमचें जिवीत चलोवन वचो तोच आमचे मुखार आसा. आमचें बोळ आनी सकत तो आनी त्या देखून ह्या उंड्या रुपार तो लिपोवन आसा. तशें दर्शन आमकां दिवंक आनी आज आमी आयल्या वांगा आमचे जिणेचें सूख दूख ताका सांगूंक, ताचे तावन बुजवून जोडूंक, ताचे तावन धैर्य आमी जोन घेवंक, ताच्या मोगाची गोडसाण आमी साकोवंक आनी संतुश्ट काळजांनी ताचे तावन आमी पयसन आमचें जिवीत जियोंक. ताका आमचे संगी घेवन ताचे तावन पयस सरचें म्हळ्यार आमचे संगी आमी ताका घेवन वयचे. हांगात बसोवंक जायना. आमच्या कुटुंबाक आमी वचोंक आसा, आमच्या कुटुंबान आमचो वावर करूंक आसा, आमच्या कुटुंबान आमचे दिसपतेन जिवीत जियोंक आसा. ताचे सांगात आहा तर आमकांत एक घडीभर त्या जेजूच्या पांयां आमी समर्पण करया. ताका आमी लागीं या, ताका आमी लागीं या. ताका खुशी आसा आमकां लागीं येवंक, आमचो मोग करूंक, आमकां बरें करूंक, आमचें वारें वादळ थंड करूंक ताका खुशी आसा. आमी लागीं येवया, ताच्या मोगांत आमी रावया, ताच्या सावळेंत आमी रावया, ताचें सांगत पावून एक घडी आमी बगया. आनी त्या जेजूक आमच्या काळजांत हांव आमी स्तुती करया, आराधन करया आनी आमी म्हणया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या, नमो नमो सोडवून धरा साक्रामेंतांत आमकां हर एक घडी राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या, नमो नमो सोडून धरा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या, नमो नमो सोडून धरा साक्रामेंतांत
Sakramenta Tangarakcha. पाण संकोच सोडा. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळो रावला. सर्गीचो देव तूं. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळो रावला. देव पोवन लिपोवन तुवें उड्याचें रूप घेतला. देव पोवन लिपोवन तुवें उड्याचें रूप घेतला. उड्या वयणार येवन तूं आमचें खाण जाता. उड्या वयणार येवन तूं आमचें खाण जाता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. नमो नमो जेसू ख्रिस्ता. उड्या रूपारी पुनश्चा. नमो नमो सुरगुंडारा. Sakramenta Tangarakcha. जिणेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयला. जिणेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयला. तुझे तांबूसवून आशीव हांगा रावल्या. तुझे तांबूसवून आशीव हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळून तूं ये. ये जेजू ये आमकां मेळून तूं ये. तुझे कृपेचे देण्या मंडर घेवन ये. तुझे कृपेचे देण्या मंडर घेवन ये. नमो नमो जेसू ख्रिस्ता. उड्या रूपारी पुनश्चा. नमो नमो सुरगुंडारा. Sakramenta Tangarakcha. Alleluia, 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Aradantuka sumianchisu. Aradantuka sumianchisu. Aradantuka sumianchisu. Aradantuka sumianchisu. Namantuka sumianchisu. Namantuka sumianchisu. Namantuka sumianchisu. Namantuka sumianchisu. Vandantuka sumianchisu.
तुका सुमयाची सो वंदन तुका सुमयांचे वंदन तुका सुमयाची सो महिमा तुका सुमयांचे महिमा तुका सुमयाची सो महिमा तुका सुमयांचे महिमा तुका सुमयाची सो स्तुती तुका सुमयांचे स्तुती तुका सुमयाची सो स्तुती तुका सुमयांचे स्तुती तुका सुमयाची सो हालेलुया 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 मुखार भवन आणि बहिणीनो जेजूच्या मिसावाच्या निमाण्या घडये जेजूक कैद करतात. जुदासान जेजूक विक्रीत केले आणि त्याच्या उपरांत थंयसर जेजूक कैद करतात आणि कैद केल्ल्या वेळार हे सीस जेजूक सोडून धांवतात. ते शिंपडले हेने तेने बियान कांगाल जाल्ले कित्याक आपणाकी धरतले आपणाकी मारतले आपणाकी मरण आसतले म्हणून. आणि त्या देखून पेद्रोन नेगार केलें म्हाका वळखूच ना ताची हांव ताका वळखच ना. आनी हेर थोडे दुबावले ओगी आमचो मेस्त्री ओगी आमचो राय ओगी आमचो देव म्हणलें दुबावले. आनी असल्या बियान कांगाल जाल्ले देदेस्प जाल्ले ते शिंपडावन गेल्ले. आनी जेजू ताच्या जिवनपणा उपरांत असल्या सेसांक दिश्टेक पडटा आनी म्हणटा भिये नाकात हांव सुतो. एका लेखान ह्या सेसांच्या जिवितांत परत नवो बरवोसो नवें धैर्य आनी तांकां बुजवून दिल्लो तो सोमी जेजू क्रिस्त ताच्या मिसावाक तांकां बळवण करता. आनी ताचे देखून ते सीस परत जेजूक लागीं आयिल्ले. एका घडये जेजू तावन धांवले बियान कांगाल जावन ताच्या जिवितान वारें वादळ उठलें धांवले. पूण केन्ना जेजू तांच्या सांगाता वा तांच्या मदेगात आयलो तांकां लागीं आपयलें आनी केदाळा ते जेजूक लागीं सरले तांचे बेबिरांत पयस सरली तांची कावजेनी पयस सरली तांचो दुबाव पयस सरलो आनी ते धैर्यान भरले आनी घट्ट जाले तांच्या भावार्थान ते थीर जाले आनी बायसन ते जेजूक तांणी साक्ष दिली. ते जेजू खातीर मोरोंक ते फुडें सरले. हांगासर केदाळा जेजू तांचे सांगाता नातलो जेजू कैद केलें ते शिंपडले बियान कांगल जाले. पूण केदाळा जेजू तांचे सांगाता परत आयलो तांचे सांगाता तो रावलो आनी थवळ तांचे जिवितांत परत धैर्य तांकां मेळ्ळें बुजोवन मेळ्ळें आनी ते बायसन वचून यथेश्ट मापान फळ दिवंक लागले. जेजूची स्वार्थ परगट करूंक लागले. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या ही दिसपट्या जिवितांत जर तर जेजू आमच्या सांगाताना आमी शिंपडलेल्या बरी आमी कांगाल जाल्ल्या बरी आमी देदेस्पर जाल्ल्या बरी आमची जिवीत जर तर जेजू आमच्या सांगाता आसा आमकां बेबिरान ना. कित्याक तो म्हणटा भिये नाकात हांव सुतो भिये नाकात. त्या देखून ती सांगणी आय एम विदाउट जीजस झिरो आय एम विथ जीजस हिरो. जेजू ना जाल्यार म्हज्या जिविताक अर्थ ना. जेजू म्हजे सांगाता आसल्यार मात्र म्हज्या जिविताक अर्थ. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो जिणयेंत कश्ट बेजाराय समस्या सोडून करतना ताचे तावन पयस जावच्या बदलाक ताका दुबावच्या बदलाक ताका नेगार करच्या बदलाक ताका इन्कार करच्या बदलाक ताका आनीकी चड लागीं आमी जर तर आयल्या जाल्यार आमच्या जिवितांत यथेश्ट मापान आमी फळ जोडूंक दिवंक शकतले. आनी त्या देखून तो माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20 आनी 8 20 आनी 9 वाक्य म्हणटा जेजू ताई म्हणटा कश्टांतल्यानो वा जन्मवेंतल्यानो म्हजेच अशी येया हांव तुमकां विशेव दितां. म्हजें जू तुमच्या कांद्यार घेया म्हजें वजें हाडूं आनी म्हजें तावन शिका. हांव जावन आसा खालत्या आनी बळ्या काळजाचो. म्हजें तावन शिका म्हाका लागीं येया म्हजे सांगाता रावा हांव तुमकां विशेव दितां. आनी त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या जिविताक धैर्य आमच्या जिविताची भद्रती एका लेखान तो आनी तो आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमी कितेंय करता जाल्यार ताका अर्थ आसा आनी तातूंत जावन आमकां धैर्य मेळटा. आज देशच्या गवळी परिशदेचें मिटींग आसलें आनी थंयसर आज कुटुंबा विशयांत मस्त संगती आमी नियाळ करतना कुटुंबांत देवस्पन मागणें उणें जालां आनी असलें आमी नियाळ करतना
एका पंगडात हांव तर्क सोलोन एक जबाब आयिल्ली. तांणी म्हणलें आमचें दिसपटें जिवीत त्या आल्तारीत हांव ते जेजूत हांव प्रारंभ करचें. आनी हें वडिलांनी पयलें करीचें म्हणालें. वडिलांनी आवय बापायनी पयलें जावं खंयच्या एका कामा भायर येतना पयलें आल्तारी मुखार ते जेजू मुखार रावून ताचे कडेन एक घडी मागून थंय तावन तें पयन सुरू जालें जाल्यार आमी कितें करूंक वेता तें सगळें फळादीक जाता. आनी आपापिशें आमच्या भुरग्यांक एक आमी लिसांव दिता. आमचें जिविताचें पयन हर एक दीस हर एक घडी त्या जेजू सांगता त्या जेजू तावन सुरवात जालें जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ आसा. आमचें जिवीत नंदन जाता. तर मोगाचें न्हू एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया. एक घडी आमचे दोळे धांपिया. आमचें जिवीत परत त्या सोमया मुखार आमी हाडया. आमच्या जिवितांत वारें वादळ आसा. आमच्या जिवितांत लारां उडटात. आमच्या जिवितांत उबार तकड पर्वत खणयो आसात. आमच्या जिवितांत हें सगळें आमच्या जिविताचो वांटो. हांवें चिंतल्या बरी हांवें आशिल्ल्या बरी म्हजें जिवीत चलना. पूण हर एक घडी जर तर हांव ताचे सांगता आसा ताका लागीं आसा तो म्हजे सांगता आसा म्हज्या जिवितांत बेबिरान ना. आमचें जिवीत कितेंय वारें वादळ उबार तकट आसा जाल्यार समतट्ट करची शांत करची सकत वो एकलो मात्र आनी ताचे तावन म्हजें दिसपटें जिवीत प्रारंभ जाताना हर एक वावर प्रारंभ जाताना तो यशस्वी तरान समता मात्र न्ही आमकां प्रामाणीकपणान तो वावर करून करपा मेळटा. आनी सांज जाताना एका तरेचें धादोसपण एका तरेची तृप्ती एका तरेचो संतोश आमच्या जिवितांत भोगतले हांव. कित्याक ताचे तावन आमी सुरवात केल्लें. ताणें कृपेन आशिर्वादान भरलेलें. हांवें केल्लें न्ही. म्हजी यशस्वी न्ही बगार ताणें म्हाका दिल्ली. तर मोगाळ भवानी भयणी आमचें जिवीत सगळें त्या सोमयाच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी समर्पण करया आनी त्या जेजूक आमी उलो मारया. म्हाका लागीं राव जेजू. म्हजे संगी राव जेजू. हर एक दीस हर एक घडी म्हजे सांगता राव. म्हज्या जिवितांत हर एक घडी तुका सोडून म्हाका जिवंक जायना सोमया. तुका सोडून म्हाका जिवंक जायना. जेजूक आमी सांगया आमकां आसा तशीं जावं आमच्या जिवितांत वारें वादळ आसा खंत बेजाराय दूख सलवणी आनी कितें कितें आटेविटे आमी भोगून आसा ताका सकड कळीत आसा. ताका हर एक संगती म्हज्या आनी तुज्या जिविताची कळीत आसा. सगळें ताका समर्पण करया आनी म्हणया ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. म्हाका लागीं राव. तुका सोडून हांव जियेना. जिवंक म्हजे वरवीं साध्य ना जेजू. म्हजे सांगता राव. म्हजे सांगता पयन कर म्हूण त्या जेजूक आमी उलो मारया. आमच्या जिविताक आमी समर्पण करया. पाण संको सौदा ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ
ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुखार भवन आणि बहिणीनो, सिनेगोगाचो अधिकारी जेसू लागीं येवन ताच्या साकरा खातीर मागता आसतना गूण करूंक वा बरो करूंक जेसू म्हणटा हांव येता, हांव येवन ताका बरो करता. पूण तक्षण ताणें म्हणलें उतरां, तुवें येवचें नाका, पूण एक उतार तूं सांगशी जाल्यार म्हजो पूत वा म्हजो साकर बरो जातलो, म्हजो साकर बरो जातलो. एक उतार तूं सांगशी जाल्यार. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणली एक आजरी देवाचें उतार. हर एक दीस आमी वाचचें, नियाळ करचें तें देवाचें उतार. जेजूचें आसरपण तो आमच्या सांगात आसा, आमकां सोडिना, आमच्या सांगात समकता आनी तें उतार आमकां बळ आनी धैर्य हर एका दिसा हर एका घडये दिता. आज येंसो उतार, तुजें एक उतार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. येंसो उतार आमकां धैर्य दिवचें, येंसो उतार आमकां बुजोवन दिवचें, येंसो उतार आमकां सांगात दिवचें. तर हें उतार आमी आतां आयकूंक वेता, हें उतार आमी नियाळ करूंक वेता, हें उतार आमी जियोंक फुडें वेता. तर हें देवाचें उतार आतां आमी स्विकार करूंक आयती जावया. आमकांत ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तेक आमी समर्पण करया, की त्या देवाचें उतार आमी आयकतना नियाळतना जायतें जायतें बरेंपण करता. पिडा शिडा पयस सरता, कश्ट दूख नापाय जातात आनी कितेंय बांदपा जातात ते सोडतात आनी सगळें बरेंपण आनी बरेंपण वालता. तर ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तेक आमकां आमी समर्पण करया आनी हे देवाचे उतार आतां आमी नियाळ करया. सपना सोची उठे उतार बो मोगाचे आत्मिक ताण बागोवचे उतर सुम्या तुझे. ससना सो जीव दिवचे, ससना सो जीव दिवचे उतार बो मोगाचे आत्मिक ताण भागोवचे उतर सोम्या तुझे. दैवी तुझे अत्रेगण ऐकता, अत्रेगण ऐकता मोगाळ तुझे उतार, मोगाळ तुझे उतार. भक्तीन सदा पाळता, भक्तीन सदा पाळता दैवी तुझे मोगा
तुझे उद्धार भक्तीन सदा पाळता. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप 53 अध्याय 4 वाक्यातावन 6 वाक्य. खरेंच आमचे कश्ट थाणे भोगले, आमच्या दुखीचो भार थाणे घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या फातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले ख्यास्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भशेन शिंपडून गेल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरिल्ली, पूण आमा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. देवाचें उतार हें. आयचे दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा जेजूच्या घायांचो महत्व. कित्या खातीर आमी जेजूच्या घायांचो महत्व विशयी आज चिंता पटोवन आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आज म्हाका न्ही तुका हर एकल्याक की शांतीची गरज आसा. म्हाका न्ही तुका हर एकल्याक की गूण जावची गरज आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें जाल्यार अफगानिस्तानांत सरकार पयलीं आशिल्लो गेलो, दुसरें एक सरकार थंयसर आयिल्ल्या वेळार सगळ्यांनी थंयसर उलोवंक लागले. सगळ्या पेपरांनी आमी पळयलें जाल्यार अशांती अशांती अशांती. खंयसर गी भे जिवाक आक्लासकाण म्हणल्या बरी लोक धांवून आसा, जिवंक आशेवन आसा. ह्या संवसाराचें पिंतूर आमी पळयलें जाल्यार एका कडेन पिडेता दाबावान मनीस अशांतीन भरला, पिडेस्त जाला. अनेक कुशीन थंयसर जनांगी द्वेश, भाशेचो द्वेश आनी इतर विविध रितीच्या द्वेशा वरवीं आज मनीस घायेला. घायेला खंयच्या रुपार? घायेला कुडींत, घायेला मोतींत, घायेला काळजांत, घायेला आत्म्यांत. सगळ्यांची जिणी आज हांवें तुवें पळयलें जाल्यार खंयसर गी आमी सगळ्यांक सांगता आमी घायेल्या. आमकां शांती जाय, समाधान जाय, आमकां भलायकी जाय, आमकां भलायकी जाय. असल्या एका वातावरणांत हांव आनी तूं आसता आसतना शांती खातीर हांव आनी तूं आशेवन लालयेवन आसता आसतना विविध दुखींनी कश्टांनी पिडेंत आमी आसता आसतना खंयसर हांवें तुवें पळोवंक साध्य, खंयसर हांवें तुवें वशेद मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त जायतें घायेलो आनी घायेल्या वेळार हांव तूं जाणाव हर एक घाई ताणें स्विकार केलें. तो कुर्सार मेलो आनी उपरांत पुनर्जिवन जालो. आनी थंयसर आमी पळयता जुआंवच्या 20व्या अध्यायान 27वें वाक्य म्हणटा तो दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार थंयसर थॉमसाक तो सांगता. उपरांत थॉमसाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, म्हजो हात मुखार, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल. बेश्वास जायनाका बगार सतमान. तेवळ थॉमसान म्हळें म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमानताय न्ही, पळयनासतना सतमानतलें कितें बागी. सवाल आतां मेल्ल्यांतलो जेजू जिवन जाता आसतना कित्या खातीर ताच्या हातांत गायी आसा जंय?
जेजू दिश्टीक पडल्या वेळार जावंक पुरो मोरी म्हाका दिले नाक जावंक पुरो इतर सिसांक हे मोसाच्या वाटेर वेता आसतना जावंक पुरो कोणाय की ताची वळख मेळनातली वळख मेळनातली कित्याक जेजू महिमे भरीत कुडींत थंयसर आसलो महिमे भरीत कूड आनी ते महिमे भरीत कूड आशिल्ल्या वरवीं कोणाय की ताची वळख मेळोवंक आयकनातली आनी अशें आसता आसतना ताचे घाई कित्याक आसा जे आशिल्लो ताका घाई नासतना ताका जिवन जाता आसतना त्या महिमे भरीत कुडींत घाई नासतना अशें येत आशिल्लें घायेनसो कित्या खातीर गुर्तू थंयसर आसा जंय घाई कशी ते गेले ताजे गुर्तू मात्र आसा थंय पळय म्हजे हात हांगासर गुर्तू आसा पळय म्हजें कडवळ हात घाल कित्या खातीर तो गुर्तू आसा जंय म्हणलें सवाल स्वाभावीक तरान मोगाचें न्हू म्हाका तुका उपजोवचें तें सवाल साज पयल्या सुवातेर त्या घायांचो महत्व आशिल्ल्या वरवीं तो गुर्तू त्या हातांक या त्या कडवळांक या ताच्या जिवाचेर आसचो गरज आसली कित्याक म्हळ्यार महिमे वरीत जावन जेजू जिवन जाता आसतना कोणाय की ताची वळख धरची जाल्यार कशें त्या दाळा तो सांगता वळख मेळना गी पळय म्हजे हात पळय आतां म्हणी पळयता की 100% प्रूफ तुका तो एक ताका एक रुजवात जावन थंयसर दवरता म्हाका आनी तुकाय पुनर्जीवन जावंक आसा पळयत पुस्तक म्हणटा हर एकलो हांवें तुवें पुनर्जीवन जावंक आसा आनी पुनर्जीवन जाता आसतना सवाल येता आमची कूड कशी आसूंक पुरो आमची कूड कशी आसूंक पुरो जर तर आमी पळयलें जाल्यार सांत जाय तितलें हांव तूं जाणाव सांत जाय तितलें हांव तूं जाणाव तांणी मार्तीर ते मरतात मार्तीर मरतात मुस्तूक घायेतात आनी आमकां एक बरोसो कितें म्हळ्यार आज हांव आनी तूं जिवितांत मुस्तूक घायेले हांव जाल्यार सतन इती खातीर बऱ्या विचारान वचून घायेल्ल्या वेळार ते गुर्तू हांव आनी तूं पुनर्जीवन जाता न्हय ते गुर्तू आसतले घाई आसचे नात पूण गुर्तू आसतले या आमी म्हणटा खास ते म्हणटा इंग्लिशांत या कन्नडांत गुरुत्व ते म्हळ्यार मार्क म्हणटा आमी आसतले ते मार्क भोव गरजेचे मोगाचे न्हू भोव गरजेचे जर तर एक सोल्जर झुजाक वेता आनी थंयसर भयंकर झुजून ताच्या आंगार घाई जातात तरी पूण तो झुजता आनी ते विन्न जातात विन्न जावन गांवाक आयिल्ल्या वेळार त्या सोल्जराचेर जर तर कुडीन घाई आसा जाल्यार सकाळीं ताका सिल्यूट मारतात कित्याक त्या झुजांत ती जीक म्हणा जाल्यार हो व्यक्ती घायेला आनी आच्या व्यक्तीक ताच्या कुडीर आसचे घाई ते नालिसायचे घाई न्ही ते घाई जावन आसात गौरवाचे घाई ते घाई जावन आसात एका व्हड मानाचे आनी घानाचे ते घाई जावन आसात त्या देखून हांव आनी तूं जिवितांत घाई आमच्या जिवितांत जाता आसतना जर तर बरें करनी म्हाका तुका जाय तितले घाई मेळटा आसतना हांवें तुवें खंत करची नाका बेजार भोंवचें नाका इतलें करनी इतलें बरें केल्यार कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें बरो घाई जावन आसात कित्याक जावन आसात म्हणून खंत बेजारे करचे नाका पिलाती म्हणालो जेजू कुर्साक मारिजे म्हणटा आसतना आचे तें कितेंच म्हाका अपराध दिसना कितें अपराध दिसना अपराध ना जाल्यार तो घायेलो हांव आनी तूं म्हज्या जिवितांत साबार सांगता न्ही म्हज्यान तुजें खंयच अपराध ना जाल्यार हांव तूं घायेता पूण एक घाई हांवें तुवें खंतिश्त जावचें बेजारान पावचें तसलें घाई जावंक नजो त्या दाळा जेजूच्या गायांचो हांव तो महत्व जाणा जाता थवळ म्हज्या तुज्या जिविताच्या त्या गायांचो हांव तूं महत्व जाणा जाता आनी आमी बेजार या खंत दवरनो आमी निराशा करना दुसरें जेजू परत येवंक आसा आनी तो परत येता आसतना झडती करूंक येता आनी झडती करता आसतना जो कोण ताच्या हातांत ते घाई आसात आनी तो म्हणटा
इतले हांव म्हाका घायेलें इतलें म्हाका केलें तरी पूण तुमी आणखी म्हाका सत मानिनात म्हाका तुमी आणखी पातयेनात इतलो घाई जालो आणखी तुमी पातयेनात पळया म्हजो गुर्तू आणखी आसा म्हज्या हातूं आणखी घाय गुर्तू आसा आमी सांगूंक पुरो कुर्सार मारलें कोणेंगी आमी खंय कुर्सार मारला आमी कांय सांगूंक ना नेंगी मुगाच्या न्हू हांवें तुवें सांगूंक ना जावंक पुरो केदेळा हांव आनी ताजो तिरस्कार करता केदेळा हांव आनी ताका पातयेना त्या देळा हांव आनी तुवें म्हणटा ताका कुर्सायलें सोमा म्हणून कित्याक सुदैवान ताका कुर्सायलें कित्याक म्हळ्यार तांणी ताजो तिरस्कार केलो आनी जिजूक ते पातयले नात त्या देखून ताका तांणी कुर्सायलें हांव आनी तो केदेळा ताका पातयेना ताज्या उतरा प्रकार जियेना ताज्या उतरांचे तिरस्कार करता ताजो अर्थ कितें सुदैवान कितें कुर्सार मारला आमी सोमांत म्हणटा तें ताजो अर्थ तो जाता देखून ताका कुर्सार मारल्या वेळार मारूंक चिंता आसतना थंयसर पिलात म्हणटा ह्या रक्ताक हांव जबाबदार न्ही म्हणटा आसतना लोक म्हणटा ओ म्हजे आनी म्हज्या भुरग्यांचेर पडोवन दी आमचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर पडोवन दी म्हणटा कित्याक तांणी चिंतिल्लें जें कितें तें करनासात तें सोमा जें कितें पिलात सूख ना म्हणजे ताचो सोमा न्ही त्या देखून म्हणटात तशें जाल्यार तें निरापराध जाल्यार आमच्या आनी आमच्या भुरग्यांचेर पडोवन दी तिरस्कार करतात आज हांव आनी तुवें सोम्या जेजूक तिरस्कार करता तर ताज्या उतरांक तिरस्कार करता जाल्यार दुसरे भोवती सोमी जेजू प्रत्यक्ष जातना झडती करूंक येता आसतना तो म्हणटालो म्हज्या पुता म्हज्या धुवे इतले घाई आसले म्हज्या हातांचेर गायांचो गुर्तो आणखी आसलो तरी पूण तुवें तिरस्कार केलें तर तुजी झडती जावंक आसा पळयत पुस्तक म्हणटा सतपंथल्याक बादशावी लाभतली म्हणटा सतपंथल्याक बादशावी लाभतली आनी कोण तिरस्कार करता तांकां झडती आसा म्हणटा तिसरें जेजूच्या गायांचो सोमी जेजूक त्या गायांत कश्ट दग्ध आयिल्ल्या वेळार तातूंत ताका महिमा तांचो लाभता आमी पळयता पळयत पुस्तकांत थंयसर उजो केल्ल्या उगडापणान 5 अध्यायांत 11वें तावन 13 वाक्य म्हणटा हांव आनीकय पळोवन आसतना म्हाका आयकलो लेखमीत नादेंतल्या देवदूतांचो थाळो सिंहासनाच्या त्या 4 जिव्यांच्या आनी मालगड्याच्या भोंवतणी रावन ओडथाळ्यान ते म्हणटाले जिवेशी मारिल्ल्या त्या शेळयेक फावो सर पदवी तशेंच ग्रेस्काय जाणवाय बोळ मान महिमा आनी स्तुती आनी सरकी आनी संवसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळ्या सृश्टेचें रचना अशें म्हणटलें तें हांवें आयकलें सिंहासनार बशिल्ल्या आनी शेळयेक जावं होगळाप मान महिमा आनी पदवी सस्नाच्या सस्नाक कित्या खातीर तें होगळाप तितलो असंख्यात देवदूत असंख्यात लोक म्हणटा कित्याक ताका घायेलें आनी ताका जिवेशी मारलें गायन गायोन अनिथीन म्हणल्यार बरें ताणें कांयच सूख करूं जाल्यार ताका दुग्धोन ताका जिवेशी मारलें आनी पळयत पुस्तक म्हणटा तो असंख्यात देवदूतांचो थाळो लाखमीतलो देवदूतांचो थाळो म्हणटा ताका जो कोण जिवेशी मारल्या त्या शेळयेक हांगासर आमकां कळटा मोगाच्या न्हू सर्वेस्परो जे दाळा बाप देव बाप कितें सांगूंक आशेता त्या दाळा एक व्यक्ती कांयच सूख करिना तरी ताज्या जिवितांत सबार तरेचे घाई ताका मेळटात ते घाई नालिसायेचे अपमानाचे खंतीचे बेजाराय जावचे तसले न्ही भगार ते घाई मुख्य आमच्या जिविताक मान सन्मान मेळोवंक अवकाश करचे तसले ते घाई जावन आसात मोगाच्या न्हू चवथें घाई जावन आसा एक तराचें पोकळेपण म्हळ्यार आतां सोमा आतां आसा जाल्यार तातूंत कांय गायी ना जाल्यार सोमा फ्लॅट करेक्ट आसा गायी आसल्यार थंयसर गेलें तोपून ओट्टे जावन ताजे भितर पोकळेपण थंयसर आसता आतां खंयसर गायी जाल्यात आनी ते सुवात जावन आसात त्या गायांतान वळटा कुरपेची झर आशिर्वादाची झर त्या गायांतान वळटा उडास दवरया
जेजू केदळा घाई जाले त्या घाया मुखांत वळले ते पवित्र रगात आणि त्या रक्ता वरवीं सगळ्यांची आमची पातकां मोगसालीं आणि साबारांक त्या रक्ता वरवीं आजुनी जाय तितले त्या रक्ताचे अमूलिक रक्ताचे भक्तीपण कोण आदार जाता तांकां आमी आदले फावटी आमी ह्या विशयान आमी चिंता आटयल्लें पवित्र रक्ताचो महत्व त्या रक्ता वरवीं साबार बरेपण जावन आसा तें रगत कशें वळलें भितर आशिल्लें रगत वळजें जाल्यार थंयसर घाई जायजें आशिल्लें घाई नासतना जर तर फ्लॅट आशिल्लें जाल्यार थंयसर रगत वळतशें ना केदळा घाई जालो त्या घाया मुखांतर जेजूचें रगत वळलें आनी थंयसर बादशावी आनी थंयसर बरेपण थंयसर उब जालें मोगाचें म्हाका आनी तुका घाई जातना कशें बरेपण उब जाता म्हाका आनी तुका घाई जातना कशें बरेपण उब जाता केदळा म्हाका आनी तुकाय घाई जातात थवळ आमी आनी एकल्या घायेल्ल्या मनशाक पळयत आसतना हांव ताची बिरमो चिंता कित्याक हांव बिरमो चिंता कित्याक म्हाका एक्सपिरियन्स आसा हांवूय घायेलां म्हजेरय बेश्टें आरोप घाल्ल्या वेळार कितलो म्हाका दूख जाला म्हाका बेश्टें बेश्टें अन्याय जाता आसतना कितलें दूख जालां केदळा मोगाचें न्हू हांव आनी तूं घायेल्या थवळ त्या गायांद्वारे म्हजे तावन आनी तुजे तावन थंयसर वळता बरेपणाची जर सिंपती म्हणटा आमी खाकूळ म्हणटा या आमी कितें तांकां बरें करचें आनी एका व्यक्तीक बरें करून चिंता जर तर एकलो व्यक्ती भाडी बुकेसो कितें म्हण तो जाणा आसला जाल्यार कित्याक बुकेची ताका तो घाई जाला जाल्यार ताका आनी एकलो बुकेसो पळयल्यार ताका एकान उंड्याचो कुडको दिता एकट्यान अशें वसिल्लें एका भुरगो ताका बाप ताजो पांय दूख समान सोलोवंक जायना आनी ताका पेट्यांचो एक खाणोंक म्हणून गेलो आनी थंयसर पेटे खाणूंक येता आसतना त्या पेट्यांक पुरा मोल ताणें बरें बरें सांगलें त्यांच्या इकतेल्यान जावंक पुरो 10,000 8,000 7,000 5,000 बरें बरें सांगलें पूण एक पेटो आशिल्लो ताजे विशीं कांय सांगोना आनी सरलें ह्या पेट्याक कितले ह्या पेट्याच्या बिलाक कितले ना ताका तें ताजें आंगा बेकार तें सोमाना त्या देखून ताका कांय रेट जायना ताका खाल एक 500 रुपया दिल्यार पुरो म्हणून आनी हो थोडो हो भुरगो खाण त्या पिलाक विंचता कित्याक आपणाक ती दूख आसा आपणाक थोंडो म्हणून सगळो लोक निराकार करनासलो आनी त्या पेट्याच्या बिलाक पळयत आसतना ताका बगलें ह्या पिलाकी अशीच दूख बगोन आसा देखून तो म्हणटा 500 रुपया काडटा ती पील खाणून तो घरा येता मुखाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सबार पोटी म्हाका आनी तुका सबार संगतींनी हांव आनी तूं गायिल्लें पूण म्हजे बरेंच गायिल्लें म्हाका एक्सपिरियन्स आशिल्ल्या वेळार आनीक लोक गायिल्लो मनीस मेळ्ळ्या वेळार त्या मनशा थंय हांव पाप बिरमो चिंता सबार आमी पाप बिरमो चिंता मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार हांव येदोळूच गायलां आनी म्हाका ताजो अनुभव आसा आनी ह्या गाया मुखांतर वळता म्हजे मुखांतर आनी तुजे मुखांतर बिरमोतेची दिश्ट त्या देखून जिजूचे ते गाय म्हत्वाचे त्या जिजूच्या गाया मुखांतर व्हडलें रगत व्हडली कृपा म्हाका आनी तुका बाचावी दिवचें आसलें मोगाचें न्हू जिवितांत हर एकल्याकी कश्ट येजैस येतलेस बरो खोटो आनीक पश्चातावलो व्यक्ती म्हळ्यार चिंतपाचो व्यक्ती म्हूण कांय ना आमी मुस्तुपटी बोर थोड्यांनी सवालां गेली कोरोना आयिल्ल्या वेळार बरे मागण्याचे मनीस मेले न्ही ते कशे गी म्हणून खोटे मनीस मेल्यार उन्नी म्हणटा आमी मागण्याचे मनीस कशे मेले तांकां कशें कोरोना आयलें हाचें कशें जाता चिंताप कशें म्हणलें आमकां चिंताप जिजू कुर्सायल्ली ती एक आमी दिश्ट एक पळया थंयसर आशिल्लो 3 कुरीस आशिल्ले एक बरो व्यक्ती कोण जिजू देवबिरान तसो बरो मनीस ताकाय कश्ट मेळ्ळें कुर्सार तो मुखार नाशिल्लो ताज्या कुशीक आनेकलो आशिल्लो तो बरो खोटो व्यक्ती तो थंयसर कुर्सार मारल्या वेळार ताका शिरापता आनी कितें बरो म्हणटा ताका तितल्या कश्टां जाल्यार तो मागीर फाडस उलयता ताकाय कश्ट देगद कुरीस मेळ्ळो अनेक कुशीन आसलो सोर पयलें तो पाड आसलो मागीर तो पश्चाताप पावता आनी म्हणटा म्हजोय उडास कर हांव सूख वळखता म्हणून पूण त्या पश्चाताप पावल्या व्यक्तीक ताकाय कुर्साचें मरण उडास तर ह्या मोगाचें न्हू हांव तूं बरो
खोटो या पश्चातापावलो आनी बरो जाल्लो व्यक्ती कोणीय जावन आसूंक पुरो. हर एकल्याक कश्ट म्हणलें ह्या संवसारार आसा म्हणलें सत, आसा म्हणलें सत. हर एकल्याक कश्ट आसात, पूण तातूंत व्यत्यास जावन आसा. तुवें सूख करनासतना कश्ट भोगचे आनी सूख करना कश्ट भोगचे, तें जावन आसा व्यत्यास. इतले बोर आमचे सांत आसा, सांत भक्त आसात. ते व्यक्ती भिरमोत तांणी सूख करना जाल्यार तांचेर फटकेरो आरोप घाल, तांकां भाजले, थोड्यांक खातरले, थोड्यांक आनी कितें कुसायलें, वळवळयलें, गुंड घालो, जिवीशी मारलें. पूण तेय कश्टाले, तेय कश्टाले आनी खोटे आशिल्ले व्यक्ती कश्टाले आनी थोडे जिवनांत परिवर्तन जालें तांकांय कश्टाले. कश्ट हर एका मनशाक सर एका जिवीक सहज. पूण म्हाका आनी तुका बरोसो जावन आसा, जर तर मुजवानी तुजो मुखेली जेजू कांयच पता करनासतना सूख करनासतना कश्ट आला जाल्यार म्हाका कश्ट येयल्यार ती म्हजी बुजवण जावन आसा. हांवें जेजून कश्ट सोंसले जाल्यार हांवें एक सोंसची व्हडलेंगी म्हणलें. आनी हे जेजूचे घाई मोगाच्यानो म्हाका आनी तुका बुजवण दिवंक शक्यता आसले ते घाई जावन आसात मोगाच्यानो. आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार हांवें सांगलें आमी हर एकल्याक घाई आसात म्हणून. खले घाई म्हजे आनी तुजे तें आसात. जावंक पुरो बायले कुडीचे घाई पिडे वरवीं, या आमकां कोणें मारलां जावेत, या आमी एक्सिडेंट जावन पडल्यां जावेत, या आनी कोणगी विविध कारणां खातीर कोणेंक आमच्या खालीं घालें जावेत, आनी ह्या वरवीं आमच्या कुडीक जाल्ले विविध घायां वरवीं आमी वळवळटा. ह्या कुडीच्या घायांक वकात आसा, ह्या कुडींच्या घायांक 90% घायांक वकात आसा. आतां फ्रॅक्चर सगळें जाल्यार आतांचे डॉक्टर येवन कशें म्हणी करना बचाव करतात. पूण अनेक रितीचे घाय आसात ते आमच्या भितर, आमच्या मोतीक, आमच्या काळजाक, आमच्या आत्म्याक जावचे ते घाई. ताका खंयसरी वकात ना, ताका खंयसरी वकात मेळना. तें वकात सर्वेस्परान ते गूण केल्या शिवाय कांय करूंक जायना. आमच्याच जिवितांत आमी पळोवंक जाल्यार जावंक पुरो ते एकसूरपणाचे घाई. थोडी आमी एकसूर आमकां भोगता. थोड्यांक मोगाच्यानो उडास फाटल्या जिवितांत खालिंगी जालां तेन्ना उडास घडे घडे रिप्ले जावनूच आसा. ते घाई म्हजें तें आसा, तुजें तें आसा, आनी कोणा तें आसा. तिरस्काराचे घाई, तिरस्कार आमकां कोणेंगी तिरस्कार केला तें घाय आमच्या मतीन येवनूच आसा. तिरस्काराचो घाई आसा. आमकां अवमान निंदा केल्ल्याचे घाई आसात. दुसऱ्याने अवमान निंदा केला, आनी थोड्यांनी मान मर्याद काडल्या, आनी थोड्यांनी कितें पूर आमकां केलां. ह्या सर्व घायांनी आज मनीस वळवळटा. ल्हान बाळश्या तावन आज पर्यंत आमच्या जिवितांत विविध इन्नर वुंड्स म्हणटा आमच्या जिवितांत घाई आसात मोगाच्यानो. हर एकल्यांत एक न्ही एक तराचो घाई आसा. आनी एक आत्म्याचे घाई मोगाचें हांव तूं जाणां केदाळ हांव तूं फाताक करता थंयसर हांव तूं आत्म्याच्या घायान कश्टात. आनी एक घाई विसारचे खातीर आमी कितें करता, जावंक पुरो एकलो टीव्ही सगळो वेळ पळयता, त्या इल्लें टेन्शन वता. आनी एकलो सोरो पियेता, सोरो पियल्यार घट्ट न्हीद पडटा, थंयसर ताका विश्रांत येता. आनी एकलो सिगरेट उडोवंक बरो, आनी एकलो फ्रेंडशीप चेंज करूंक बरो. पयलें एक लव फेलियर जालें, म्हाका बेजार जालें वय, आनी एक 2 एक्स्ट्रा लव करता, थंयसर तो समाधान करूंक पळयता. आनी एकलो एक हजार जावंक बरो, आनी एकलो संबंध जोडूंक बरो, आनी एकलो स्पोर्ट्सांत फुल्ल बिजी जावंक बरो, आनी थोड्यां शॉपिंगांत थंय हांगासर पुरा शॉपिंग करूंक वचूंक बरो. एका न्ही एका रितीर आमचे घाई विसरूंक मनीस पळयता. पूण घाई गूण जायना, तो एका घडयेक विसरूंक आमी पळयता. तितलेंच ह्या वरवीं आमी मस्त बिजी जाता. थोडे फुल्ल वर्क करचें घाल्यार सगळो वेळ काम करचें घाल्यार वता की ताका ना जाल्यार थंय घाई ताका उडास जाता. घरा वचूंक मन ना, घरा गेल्यार किरकिरी जाता. ताजे वेळार ऑफिसान कितलेंय काम करता म्हूण कितलें थोडे काम करतात, सगळें न्ही, थोड्यान तशें काम करूंक येतात. आनी थोडीं खाली बिजी उरल्या स्पोर्ट्सान घे, टीव्हीर घे, तातूंत खाली पुरो करन तशें खाल्याक म्हळ्यार म्हजे कडेन ऑफिसान येवचें मस्ताण म्हाका इतलें टेन्शन जाता की हांव आतां तें कोण तें उडास विसरचें कारण अशें करता तशें करता. जाय तितलें उदाहरण आसात मोगाच्यान. पूण हे सर्व तूं करता जाल्यार आमचे घाई तातूंत गूण जायनात, आमचे घाई तातूंत गूण जायनात. घायाचो विस्राप मात्र थोड्या तेंपाक पडटा. घायाच्या विस्राप थोडो तेंप पडटा शिवाय घाई तातूंत गूण जायना. घाई गूण जायचे जाल्यार
एकच वखत मोगाचे न्हू जेजूचे ते गाय जेजूचे त्या गाया वरवीं वळच्या त्या कुरपे वरवीं म्हजे आनी तुजे गाय गूण जावंक साध्य आसा कारण जेजूक तितलें पुरा चिड्डून केलें जाल्यार जेजू तांकां बक्षिता बक्षणाचें सोम्या जेजून दिल्लें तें वखत म्हजे आनी तुजे गाय गूण करतात मोगाचे न्हू जावं करूं आमकां मुस्तू जाणांनी मुस्तू रितीर तिरस्कार केला मोस केला दगलबाजी केल्या डोंगी केला आनी कितें पुरो केला आनी ते गाय ह्या उलयल्यांत बाई आसात त्या वेळा आमी काळजांत हांव बक्षिता मोगाचे न्हू त्या वेळा ते गाय गूण जावंक शकतात बक्षाणें दिवंक कश्ट बक्षाणें दिवंक कश्ट पूण जेजूचे गाय पळोवन जेजून भोगले कश्ट पळयत आसतना आनी जेजू म्हाका बक्षिता देखून म्हाका एक आदार जाता हांवूय बक्षिता म्हणून आनी थळ म्हाका आनी तुका सुटका मेळोवंक साध्य आसा आनी ह्या खातीर हांवें आनी तुवें जो कोण आमकां गाय करना आसा तांकां सुटका दिवंक जाय मोगाचे न्हू जाय तितलें सुटका दिवंक जाय जर तर आमी मोतीनस धरलें आमकां मुखार वचूंक जिवितान जायना थिंस म्हाका आनी तुका कंप्लीट तरान अडखळे भोगतात कित्याक जिवीत आणखी आणखी ब्लॉक जाता त्या खातीर जेजून सोंसुल्ले ते कश्ट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बक्षणें थंयसर वळिल्ल्या वरवीं म्हाका आनी तुका आमचे गाय गूण जावंक सही करता देखून आमी इन्नर हिलींग थोडे फावटी करतात इन्नर हिलींग करतना काय जाता भितर असले गाय गूण जातात मुस्तुपुटे मोगाचे न्हू जो कोण कुडीच्या गायांत आसा जावं करो या मोतीच्या गायांत आसा जावं करो तांणी हें वाक्य क्लेम केल्ल्या वेळार त्या वाग्दानाक विचारल्या वेळार मुस्तू जाणांक थंयसर गूण जाला मोगाचे न्हू आनी म्हाकाय कांय पिळा आयल्यार हांवें थोडे फावटी सांबेदोच्या त्याच पत्रांत 2 अध्याय 24 वाक्याचेर क्लेम करता आनी ह्या वरवीं आमकां गूण जाता ह्या गायांच्या विशयान महत्व दिवन जेजू कितें म्हणटा तुजो पेलो कोण म्हणून सवाल विचारल्या वेळार बऱ्या समार्याकाराचे ओपार सांगतना कितें म्हणटा एकलो व्यक्ती येत आसतना थंयसर तो घायेलो आनी ह्या घायेल्ल्या व्यक्तीक कोण एकलो आयलो पळयना आनी एकलो आयलो पळयना पूण तिसरो एकलो समार्याकार येता ताजे गाय पुसता आनी ताका गाय गूण करता केदाळ तो गाय गूण करता तो म्हणटा सुमेंजीचो म्हणटा तो बरो व्यक्ती तो समार्याकार बरो पेलो जावंक पावलो आनी त्या देखून सुमेंजीचो म्हणटा 11च्या दिसा निमाण्या दिसा 2 भाग करतले एक भाग उजव्याक एक भाग दाव्याक आनी विचारतलो जेवंक नातल्या वेळार जेवंक दिलेंगे खावंक नातल्या वेळार खावंक दिलेंगे पियोंक नातल्या वेळार पियोंक दिलेंगे सैलाक गेलो गे इतलेंच ताणें सांगचें कोणाक घायल्यात कुडीचे गाय मोतीचे गाय खंयचेय गाय जावं दे हांवें आनी तुवें ती गाय गूण करूंक प्रयत्न करूं वोंडड पर्सन म्हळ्यार कोणाक गाय जाल्यात ताणी गाय आनेकल्याचे गूण करूंक आसा मोगाचे न्हू जेजू घायेल्लो तरी पूण तो घायेल्ल्या वेळार आनेकल्या विशयान खंत करतालो त्या जेरुजलेमाच्या स्त्रियेनी ताका सांगता ताजे खातीर रडल्या वेळार तो म्हणटा म्हजे बसत रडा नाकात रडा तुमच्या बसत आनी तुमच्या भुरग्यां बसत म्हणटा आनी हर एकल्याक जेजू ताच्या गायांद्वारे तो आनेकल्याक बुजयता आनेकल्याक बरें करता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज मुस्तू गाय आसात तरी पूण ह्या आमच्या गाया वरवीं आनेकल्याक आमकां भोगसूंक जाय आनेकल्याक आमकां बरें करूंक जाय आमच्या जाल्ल्या जिविताच्या गाया वरवीं आनेकल्याक आमकां बरें करूंक जाय त्या खातीर सांब पावलो कोरिंथकारा वयल्या 2 पत्रांत म्हणटा ताज्या अस्कत काय तो म्हणटा सर्वेस्परान म्हळें म्हजी कुर्पा तुका पुरो कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेन म्हजी सगळी सकत दिसून येता देखून क्रिस्ताचे सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्कतकायेचे वडवीक हांव खुशयेन सांगता तर क्रिस्त बसत म्हज्या अस्कतकायांनी बेपारवांनी कश्टान वरां धगधण्यांनी आनी आटाविटांनी हांव दोदोशी जालां कित्याक हांव अस्कतच ना हांव निजायकी सक्तिवंत केदाळा हांव आनी तूं घायेले हांव मोगाचे न्हू जिवितान त्या दाळा पळयत पुस्तक म्हणटा केदाळा आमी अस्कत जाता केदाळा आमी घायेता निजायकी आमी सक्तिवंत जाता कित्याक आमकां पवित्र आत्म्याची सकत आमकां दिता आत्मीक तरान घटाय जावं त्या देखून हांवें तुवें जिवितांत मोगाचें न्हू कंगाल जावचें नाका जिवितांत हांवें तुवें कंगाल जायनासतना आमी मुखार वचचें भोव गरजेचें गालातकारांक बरयल्या 6 अध्यायान 17 वाक्य म्हणटा
ह्या फुडां कोणीय म्हाका उपवास दिवचे न्ही, कित्याक म्हज्या कुडीर सोम्या जेजूचे धाग हांव वयतां. त्याच प्रमाणे आमी पळयता गालात घरांक बरयल्ल्या 6व्या दुसऱ्या वाक्यान पळयता एकामेकाचें वजें वोवया अशें क्रिस्ताचो उपदेश तुमी पाळटल्यात. हें पुरो कितें सांगता म्हळ्यार मोगाचे न्हू, हांवें तुवें गायिल्लें हांव सोमा, पूण ह्या आमच्या गायांद्वारी आनी एकल्याचे गाय गूण करूंक हांवें तुवें प्रयत्न करूंक आसा. जेजूच्या गाया वरवीं आमी कशें बरेंपण जोडलें, आमच्या गाया वरवीं आनेकल्याक बरेंपण जोडूंक आसा. त्या खातीर आमी खंत करची नाका, बेजार करचें नाका, राग द्वेश टेंशन करना, कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जावन आसा, सगळ्यांनी आल्लोला कल्लोला आसा, हांवें खालें करचें आनी तिशिल्यांनी आल्लोला कल्लोला, इशिल्लें टेंशन, इशिल्लें टेंशन, सगळ्यांनी टेंशन, कितें करचें म्हणून खंत बेजार करची सोडया. आमी जेजूच्या गायांक पळया, थंयसर कुरपा वळल्या बरी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतले गाय अनेकल्याचे गाय गुण करूंक सर्वेस्पर देव आमकां सकत दिवन दी, आमकां उपयोग करून दी आनी ह्या मुखांतर सर्वेस्पराक आमी मानवची व्यक्ती जावन जिवंक आमकां सर्वेस्पर देव कृपा लाभून दी. आमीन. Let us look at the mighty Lord. Let us surrender all our emotions. Let us surrender all our wounds unto the Lord. Let us surrender all our intentions. Let us ask the mighty Lord to touch, heal and deliver each one of us. Lord Jesus, we surrender all our intentions. We pray for each and every person who is sick, each and every person who is in the hospital, the doctors, the nurses and the medication that they give. By your grace, supernaturally, let every patient be healed by the blood of Jesus. We pray for the patients who are around us. Jesus, many of them are suffering from diseases such as diabetics, arthritis, Jesus, and body pain. Lord Jesus, these diseases, few of them which do not have cure but persist in many families, we surrender them to you. Through your grace, heal and restore their health. Lord, we also surrender families where there is no peace. May your peace come into their families. Jesus, where disputes arise due to inner wounds, may by your blessing let there be peace and restoration. Lord, we also pray for many individuals who are searching for jobs and for financial support. Lord Jesus, I pray that you grant supernatural blessings in their businesses. You grant them supernatural blessing in all work that they seek to do. Lord, we pray that let their hand be blessed. Lord Jesus, we pray right now, let everything that they do may it be blessed by the name and the blood of Jesus. Jesus, let their work of their hand be blessed by the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Page number 15. Gloria Pejan Bhakti Pana Samyak Miharsiya Ataja Sangata Saka Samarpan Amtami Kariya ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ
ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಸಕಲ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಇರುವವನ ಕಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದೆಯ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಇರುವವನ ಕಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 सबका भी समय जगह तला स्तुति करिया हालेलुया 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 वरदान का समय महिमा का समय शरीर का समय हर्षिताओं का समय ओडिताओं का यीशु स्तोत्र यीशु वंदन यीशु आराधना यीशु महिमा यीशु स्तुति यीशु रक्षक यीशु महाराधना यीशु के वंदन हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord is blessing many individuals now. The Lord is showing in midst of persecution in the communities, the Lord is going to bring many Christian leaders. He is going to lift up many individuals. The Lord is even calling few individuals to be priests and nuns. The Lord is blessing now few individuals who are searching for jobs. The Lord is granting grace to our families to build houses. The Lord is also supporting families. I see somebody whose occupation is in agriculture. You may not understand the language, but the Lord is giving you grace right now to supernaturally be blessed. Lord, we pray specially for each individual in whose life he or she is encountering something
which looks impossible and is looking unto you, may by your grace let them get the wisdom and the knowledge to overcome this problem. We surrender each and every person's heart unto you. Let there be a change from within. Let each individual recognize you and honor you, Lord, in everything that an individual does. May they get the grace to change according to your word. Lord, we pray for families. May there be peace and may there be callings to do your work. Jesus, we pray that more and more faith may be strengthened in this world. The Lord is showing that He is going to give grace to many families to do well. The Lord is showing many families are going through different troubles. Some of them may be financial, some of them may be spiritual, some of them may be material. I see many individuals who are listening to this prayer right now are having health issues. The Lord is granting grace and healing through different means. For few, the Lord is healing through medicine. For few, the Lord is healing through prayers of your family members and of the priests and nuns. For few, the Lord is healing through the intercession by the people whom you do not know. The Lord is touching people's lives. Some of you may experience an instant healing. Surrender to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगच्यानो सकडा मी दिबी घालया ह्या घडये आमी विशेष तरान आतां मागोवंक वयचें विविध कश्टांक वळख जाल्ल्यांक पिडे शिडेंक संकश्टांक वळख जाल्ल्यांक जिवितान विविध तरेचे आटे विटे भोगतेल्यांक तांकां हर एकल्या की आमी सोमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया. ती काननगन स्त्री अनभवती स्त्री जेजू लागीं येवन तिच्या दुवे खातीर मागा लागली. पूण जेजून कितें म्हळें, मेजा वयलो उंडो कुडको घालून सुन्यांक दिवं सो सोमांगी. आनी ती म्हणाली, थोडे फावटी मेजा वयले उंड्या कुडके सकयल पडलेले सुणी खातात गी न्ही. आनी जेजून तिचो भावार्थ पळयलो आनी म्हणालें, स्त्रिये व्हरतो तुजो भावार्थ. आनी तिणें कितें मागलें तें तिका मेळ्ळें. आमी हांगासर आसलीं विविध जाग्यां ह्या आराधनांत आमी वांटेली जावन आसलीं. आमचो भावार्थ आमची पातयेनी गरजेची. तरी ह्या जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी पातयेनी घट करया. ताच्या गाया वरवीं आमकां ताणें सोडयलां, आमकां सुटका दिल्या, आमकां बरेंपण दिलां. आनी तसलो सोमी आमच्या मुखार आसा. त्या आरिगराक 6 जण उखोलून आयले जेजू लागीं. जेजून उखोलन हाडलेल्यांचो भावार्थ पळयलो आनी आरिगरा बरें केलें. आज आमी हांगासर ह्या आराधनान वांटेली जाल्ली आमी मोगाचे न्हू भावार्थान आमी कोणाक गरज आसा मागण्याची, कोणाक कुरपेची गरज आसा, कोणाक गूण जावची गरज आसा, कोणाक बरेपणाची गरज आसा, तांकां आमी सोमयाच्या पांया लागीं आरतना सोमी आमचोय भावार्थ पळयता आनी सोमयेची कृपा विशेश तरान ह्या घडये तांकां तांचे जिविताक वालता मोगाचे न्हू. आमी पातयेनी दवरया. एक घडी आमचे दोळे आमी दांबया, सगळा आमचे दोळे आमी दांबया. आमचे वैयक्तीक तरान आमच्या जिवितान, आमच्या कुडींत, आमच्या जिवितांत वा आमच्या कुटुंबांत कितें कश्ट, बेजाराय, दूख, समस्या आसात, कितें सोडून घडलां, अवचित मरण आमच्या कुटुंबांत जाल्यांत, एका तरेचे बेंबिरांत आसा जाल्यार वा कितेंय सोडून आसा आमच्या कुटुंबांत, सगळें ह्या घडये सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. हर एक संगती मोगाच्या भावा आनी भयणी सोमयाक साध्य पातयेल्यार हर एक संगती सोमयाक साध्य जावन आसात. सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. आज अशांतीन बेंबिरांतीन भरलेल्या त्या समाजाक, त्या देशांक सोमयाच्या पांयां आमी हाडया मोगाचे न्हू. प्रत्येक जण ही मारेकार पिडेक भियोवन खंगाल जाल्लीं आसात.
फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें एका जोड्यान जीव घात केल्लें भियोवन कंगाल जावन असल्या बियाक वळख जाल्लेल्यांक खावचेनेक वळख जाल्ल्या हर एका भावंडांक त्या सुमयाच्या पांयां थळ आमी आडया मोगाचें न्हू सुमी ताच्या गायांत तांकां बळवंत करून दी रक्षण दिवन दी सुमयेच्या त्या गायांची खाकोलत सकत या घडये ताच्या जिविताक वाळोवन दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू प्रामाणीकपणान मागया मोगाचें न्हू कोणें तुमचे लागीं मागोवंक सांगलां मागोवंक विचारलां कोण पिडेस्त भाव भयणी आस्पत्रेनी विविध जाग्यांनी कश्टातात वळवळतात विविध पिडेक वळख जाल्यांत आनी कोणाक आमची मजत गरज आसा आमचे लागीं मागोवंक सांगलां एक हातेर जावन सुमया आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तसल्यांक आमी एक हातेर जावन सुमयाच्या पांयां ताड्या घडी आडया मोगाचें न्हू सुमयाच्या गायांची सकत कृपा या घडये तांच्या जिविताक तांच्या कुडीक वाळोवन दी मोगाचें न्हू हर एक गाय न्हय केवल कुडीचे मानसीक गाय ताच्या आत्म्याक जाल्ले गाय काळजाक जाल्ले गाय सुमी हर एक गुण करून दी सुमी या घडये तांकां आपडून दी मोगाचें न्हू आपडून दी आनी सुमयाची गुण करचे सकत तांच्या कुडीक वाळोवन दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू या घडी आमी आमचे दोनी हात आमी उबारून धरया ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हे आमचे हात सुमयाच्या नांवान आमी उखलून धरया आमच्या जिविताक मात्र न्ही आमच्या कुटुंबाक मात्र न्ही कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां तांकां आनी तशेंच आमच्या समाजीक विविध देशांचेर हे हात आमी उबारून दवरया खंयसर अशांती आसा झुजाचें वातावरण आसा थंयसर शांती समाधान बियाचें वातावरण नाच जावन बरेपण रास करच्या खातीर प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिवितांत कितें गरज आसा ही कृपा ह्या घडये वालचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्याची जर कृपा ह्या घडये वाळोवन दी सुमी ताच्या पवित्र आत्म्याक आमी मागतल्या हर एकांचेर आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर ह्या घडये वचून दी म्हणून आमी मागया मोगाचें भावार्थान पातयेनीन आमचे दोनी हात उबारून आमी मागया मोगाचें न्हू पातयेनीन ह्या घडये आज्यापा अद्भुतां घडीचे बरेपण वाळोवंक जाय कृपा वाळोवंक जाय सुमयाची सकत वाळोवंक जाय ह्या घडये खंयसर आसा थंयसर तांचे जिविताक बरेपण वाळोवंक जाय मोगाचें न्हू धैर्य बुजावन तांकां मेळोवंक जाय ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू हर एक कुटाम सुमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया कोणें आमच्या लागीं मागूंक सांगलां हर एक लागीं सुमयाच्या पांयां तळ हाडया आनी विशेश तरेन ह्या घडये मागया मोगाचें न्हू सरेंडर देम इनटू द हँड्स ऑफ द लॉर्ड and pray whatever you want to pray whomever you want to pray surrender them into the hands of the Lord so that the Lord may touch them heal them bless them abundantly the mighty power of the Lord may flow into their life surrender them pray for them सुमया व तुझ्या कृपेची जर पवित्र आत्म्याची सकत व सुमया म्हणून जेजू कडे आमी मागया मोगाचें न्हू प्रामाणीकपणान ह्या घडये मागया हर एक लागीं सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करून पवित्र आत्म्या उलो मारया पवित्र आत्म्याची जर सकत ह्या घडये हर एका सुवातेन वालच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू पावनात्मा रे प्रिय पावनात्मा रे Jesus, pour out your spirit. Jesus, pour out your spirit into their life, Lord. Touch them, Lord. Touch them with your spirit, Lord. Heal them, Lord. Anoint them, Lord Jesus. See mighty of power, mighty of flow at this time, Lord Jesus. Sumya, hapor sumya, hariya hapor sumya. आज आम्ही पातयेनीन भावार्था तुझ्या मगराच्या त्या हरिये का भाव बहिणी त्यांचे कुटुंब हरिये हapor sumya तुझे गुण सकत या घडये वाळून दी सोम्या हapor sumya खास Lord त्यांच्या मतीक समाधान दी सोम्या संतोष दी सोम्या बरी भलायकी दी सोम्या बरेपण दी सोम्या त्यांच्या कुडीक जाल्ले गायी सोम्या गुण सोम्या त्यांच्या काळजाक जाल्ले गाय मोतीक जाल्ले गायी सोम्या तुझ्या गाया मारी पात गुण कर सोम्या तुझ्या गायांच्या रक्त मारी पात गुण कर सोम्या त्या अमोलिक रक्त मारी पात गुण कर सोम्या hapor sumya तुझे पवित्र अमोलिक रक्त शनै सोम्या त्या रक्तांत तू निथळ कर सोम्या तुझे सत्यन बर सोम्या बुजावन दे सोम्या धैर्य दे सोम्या तुझ्या गुरपेन बस सोम्या तुझ्या गुरपेन बस सोम्या Jesus, touch them, Lord. Touch them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Mighty power, flow at this moment, Lord. Touch, Lord. Heal, Lord Jesus. Heal, Lord Jesus. Heal, Lord Jesus. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.
Hallelujah, 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 hallelujah. सोमयाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता परत आमची कुटुंबां सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक बळबलायकी बरेपण खंयसर आसा थंयसर तांच्या वावराची भद्रती बरेपण सोमी तांकां दिवं दी तांकां सांबाळून दी सकट वायटा विघ्नांत तांची जतन करून दी म्हूण प्रत्येक जावन आमची कुटुंबां सोमयाची पांयां समर्पण करून मागया आमच्या समाजा खातीर मागया वायट खोटेपण पयस सोडून दी प्रत्येक जावन द्वेशाची मोडां ती पयस सोडून दी मोग समाधान संतोष राज जावचे खातीर आमच्या समाजान आमच्या बोवारी आमी मागया आमच्या दियेसी सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया आमच्या गवळी बापांक ह्या गवळी बापाच्या निवासान वस्तिकाच्या सेवा दिवच्या वावुरच्या सक्कड याजकांक आमच्या दियेसी वावुरच्या सक्कड याजकांक धार्मीक भाव भयणी भावार्थी मुखेल्यांक हर एकल्यागे सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया सोमयाची सकट कृपा वाळोवन दी आनी प्रत्येक जावन ही मारे कारपेडा आमचे जावन पयस सोडून दी बरें भलायकी बरेंपण रास करचे खातीर मागया आनी परत कोणा खातीर तुमकां मागूंक जाय वैयक्तीक तरान तांकां हर एकल्यागे सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया आनी सोमयाचें आशिर्वाद सोडूंक तयार जावन गवया गीत हे देवडा साक्रामेंतां Ora sacramenta sestana coruna Urbila tiarupa botla novioriti agaya Solvonecha Oskatvisha Avatace Valdivia Sarshima Tashisputa Ullasani Stutiza Otvima Himasa Sasa Ekastaya Tasita ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सोबल सदांच आमचेर आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो आमच्या कष्टा आनवारा पिडे शेडे वेळार तूं आमचे संगी सदांच आसाय म्हूण आमी सदांच थीर भावार्थान पातयेत हांव तूं जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen. उभी रहिया 503 संगत मिळवणं सम्यान सुटका दिला का ते अर्घा देऊन थाळी पेटून गाव्या जिसनु आमका सुटका दिल्या आज जिसनु आमका सुटका दिल्या जिसनु आमका सुटका दिल्या आज जिसून आमकां सुटका दिल्या
Alleluia gavuno santosan tario peto Gesù kami महिमा दिव्याम Alleluia gavuno Alleluia gavuno santosan tario peto Gesù kami महिमा दिव्याम Alleluia Amen Alleluia 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 Amen Alleluia Hosanna Alleluia Amen Alleluia Alleluia Amen Alleluia Bapa जी पुत्र जन पवित्र आत्मा चे नवी आमीन